गोयचे रीण आणि देण्याचे वट्ट वजे 12,500 कोटी वयर पावला। दर एकल्या गोंयकाराच्या माथ्यार साधारण 84,000 रीण। मायनिंग बंदीन जीडीपी 20% पडलो। बंदी आदलो जीडीपी धरल्यार सुद्धा गोंयकारांची सरासरी येणावळ 2.25 लाख। गोंयकारांची येणावळ आणि जोडीचो तिसरो वांटो रिणाचेर वता। गोयचे रिणाचो रिपोर्ट केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान निकतोच जाहीर केलो। मायनिंगा उपरांत पडिल्लो जीडीपी धरल्यार जीडीपी प्रमाण रिणाचे वजे मर्यादे भायर पावता। प्रुडंटाचो ट्रॅकिंग ट्रेजरी रिपोर्ट। केंद्रीय अर्थ मंत्रालय दर वर्सा एप्रिल मेरेन राज्याच्या रिणाचो रिपोर्ट घेवन सरकारान काडिल्ले वट्ट रीण आणि देण्याचे वजें कितलें ताचो नियाळ घेता। हो रिपोर्ट उपरांत जाहीर करतात। प्रत्येक राज्याचे आर्थीक परिस्थितीचो अर्थ मंत्रालय असोच अभ्यास करता। एप्रिल मेरेन गोंयचें रीण आनी देणी आशिल्ल्या वज्याचो रिपोर्ट आयला। गोंयचें रीण सध्या 12,500 कोटी वयर पावलां। तातूंत रिझर्व फंड, डिपॉझिटां आनी प्रोव्हिडंट फंडा सारकेल्ली व्याज आशिल्ली लोकांची देणी आयली। पळयात मार्च 2014 मेरेन परिस्थिती कशी आसा ती। निव्वळ मार्केटांतलें रीण पावलां 8,000 कोटी वयर। त्या शिवाय केंद्रीय रीण, रिझर्व फंड, प्रोव्हिडंट फंड, डिपॉझिट्स, कंटिंजन्सी फंड अशी लोकांची भौशीक रिणां आनी देणी सरकाराच्या माथ्यार आसात। ताचेरूय सरकाराक वर्सुकी व्याज दिवचें पडटा। हें सादारण 4,25,000 कोटींचें रीण धरल्यार गोंयचें वट्ट रीण 12,300 कोटीक तेंकता। ते उपरांत सरकारान जून सोंपमेरेन 367 कोटींचें रीण मार्केटांतल्यान घेतलां, जाल्यार 98 कोटी रीण फारीक केलां। हें 269 कोटींचें रीण फाटले मार्च मेरेनच्या रिणांक जोडल्यार वट्ट रीण आनी देणी 12,500 कोटी वयर पावता। सरकारी अदमासा प्रमाण गोंयचो जीडीपी 2 वर्सां फाटीं 35,000 कोटी म्हऱ्यान आशिल्लो। मायनिंग बंदी उपरांत तो 20% मेरेन पडलो। सध्या तो पडून नेमको कितल्यांचेर पावला ताचो नेमको आंकडो सरकारा कडेन 2 वर्सां उपरांतूय अजून आयिल्लो ना। 2 वर्सां फाटलो जीडीपी आसा तसो धरल्यार सुद्धा 15 लाख लोकसंख्येक प्रत्येक गोंयकारा फाटल्यान येणावळ सादारण 2,30,000, जाल्यार राज्याचे 12,500 कोटींचे रीण दर गोंयकाराक सादारण 84,000 पडटा। म्हणजे गोंयकाराच्या माथ्यार येणावळीच्या 35 ते 36% रीण। मायनिंगा उपरांत जीडीपी पडिल्ल्यान गोंयकाराची येणावळ पडल्या, मात रीण मर्यादे भायर पावलां। वित्त आयोगाच्या नेमा प्रमाण ते चडांत चड 27 ते 30% वयर आसूं नजो। मायनिंग बंदी सावन सरकाराचे रीण घेवपाचे वर्सुकी प्रमाण 800 कोटी वयल्यान 1,1200 कोटी मेरेन पावलां। वर्सुकी व्याज सादारण 900 कोटीक तेंकलां। मायनिंगांतल्या येणावळीचेर सरकार दोळो दवरून रावला। केन्ना येता आनी कितली येता हें येतगुरूच कळपाचें। तो मेरेन तरी गोंय आनी गोंयकारांक रिणाचें वजें चुकना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रस्त्या कुशीक शिमिटाचें सामान तयार करतल्या आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय सुरू केल्या। शिमिटाचें सामान करपी युनिट बंद करची म्हूण मंडळान सगळ्या पंचायतींक आनी पालिकांक आदेश दिला। मंडळान 15 दिसां भितर पंचायती कडच्यान रिपोर्ट मागला। प्रदूषण नियंत्रण कायद्या खाला मान्यताय घेवपाची सक्ती हे युनिटांक मंडळान केल्या। मंडळान स्क्रॅपयार्डा आडूय कारवाय सुरू केल्या। गोंयभर 1000 स्क्रॅपयार्डाक कसलीच मान्यताय नासतना चलतात। रस्त्या कुशीक शिमिटाचें सामान करपाचो वेवसाय सध्या धरबान नासतना चल्ला। वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्त्या कुशीक आशिल्ले असले युनिटांचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळान निकतेच इन्स्पेक्शन केले। उदकाच्या वाठारांनी ह्यो गजाली चलिल्ल्यान प्रदूषणाचो धोको लक्षांत धरून मंडळान कारवाय सुरू केल्या। मंडळाचो चेअरमॅन प्रुडंटा कडेन उलयलो। गोंयभर असले 200 युनिट मंडळान सोदून काडल्यात। हे युनिट बेगिनात बेगीन बंद करचे म्हूण मंडळान उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायतींक आदेश काडला। ते शिवाय 1500 भितर कारवायेचेर रिपोर्ट मागला। So they utilize the water from the source and likely to cause a pollution of that water body itself. And secondly, they do not have a consent to operate under the Water Act. So we have issued them directions for closure through the collector for the primary reason that they don't have a valid consent from the Pollution Control Board. In our estimate, there should be around very roughly 200 such units in the state of Goa, and we will follow up their closure unless they obtain a valid consent from the board after following all procedures that we normally require. ई-वेस्ट हाताळटात म्हूण मंडळान 936 स्क्रॅपयार्डांक नोटिश्यो काडल्यात। चडशा स्क्रॅपयार्डांकडेन इलेक्ट्रॉनिक कावल हाताळपाची पद्दत आनी तंत्रज्ञान ना म्हूण इन्स्पेक्शनान मंडळाक दिसला। वर्साक गोंयांत सुमार 1,1200 टन कोयर तयार जाता आनी तातूंतले अर्दे कावल लोखणाचे आनी ई-वेस्ट आसता। स्क्रॅपयार्डां ई-वेस्ट शास्त्रीय पद्दतीन हाताळनात। ई-वेस्ट प्रदूषण नेमा खाला मान्यताय घेवची ना जाल्यार स्क्रॅपयार्डां बंद करची म्हूण मंडळान स्क्रॅपयार्डांक नोटिशी काडल्यात। Heavy metals that are there like lead, there's nickel, there's chromium. There is issues of the plastic within the e-waste. There is glass, there is wood.
So all these content of all this e-waste is segregated by the scrap dealer in not a very scientific manner. Therefore, we have started initiating action against the scrap dealers for obtaining a consent to establish their scrapyard in a proper scientific manner in the first instance. We have also authorized 4 or 5 authorized recyclers within the state of Goa, where any e-waste could be taken to them or supplied to them, and they would either transport it out of the state of Goa or recycle it within the state. So unless a scrap yard or a scrap dealer is authorized by us to handle e-waste or any other waste, he cannot do it, which will be legally incorrect. There are around 936 scrapyards that we have identified in the state of Goa. The notice is to comply with our directions. If they don't comply within the prescribed time, then we have to issue the closure directions. इतले मजगती मंडळान दक्षिण गोंयांतल्या 50 मसाज पार्लर, सलून आणि स्पांक नोटीशी धाडल्यात. प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखाला मान्यताय घेवपाचो आदेश तांकां दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोयराचो विलो कसो लावचो ते शिकूंक खंय मडगांवचे 12 नगरसेवक मंगळारा सावन हैदराबाद 5 दिसांचे भोंवडेर चल्ले. जाल्यार पालिका कर्मचाऱ्यांक कोयरा विल्याचे प्रशिक्षण दिल्यार कोयराचो विलो बरे भशेन लाव येता म्हूण मडगांवच्या पालिका कोयरा वेवस्थापन समितीचो वांगडी गुणाजी देसाय उलयलो. कोयराचो विलो लावंक पालिका संचालकान पालिकांक खासा अनुदान दिवचें म्हणूनय तो मागता. क्लीन मडगांव मोहीम सध्या बरगळिल्ल्यान कोयरा विल्याचेर पालिकेची आयज बसका थारल्या. मडगांव पालिकेचे 12 नगरसेवक कोयर वेवस्थापन शिकपा खातीर मंगळारा हैदराबाद वचपाचे आसात. सगळे नगरसेवक हैदराबाद गेले जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या प्रशिक्षणाचो लाव जातलो अशें कोयर वेवस्थापन समितीचो वांगडी गुणाजी देसायाक दिसता. जर 20 वॉर्डांतले 20 नगरसेवक ह्या टुराक गेले जाल्यार तो बेनिफीट जातलो. कित्याक सगळे एकमतान एकचित्तान काम करप. आमकां जाय कितें युनायटेड एक्शन जाय, इन युनिटी. 12 जावन गेले किंवा 13 जावन गेले किंवा 16 जावन गेले आनी 4 जाण वचूंक नात, ते 4 जाण कितें करतले? ते तुमकां कॉपरेशन दिवचे नात. मडगांव कशें निवळ जातलें मागीर? पालिका कर्मचाऱ्यांक बरे भशेन प्रशिक्षण दिल्यार नगरसेवकांक हैदराबाद धाडपाची गरज ना अशें मत गुणाजी देसायान उक्तायलें. सगळ्यांनी जर ताका आदार दिलो, एकठांय जावन काम केलें जाल्यार तो फायदेशीर जावपाक शकता. अदरवायज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सीस. ताजे परस ह्या सगळ्या कामगारांक पळय हांवें सांगलां ती येदोळची कामां ती करपाक DMAन ते पयशे दिवचे. हांगाच न्ही सगळ्या नगरपालिकांनी. आनीक यू वोंट बी सरप्रायज, आमचे कडेन खूब बऱ्यो प्रोग्राम्स प्रिपेर केल्ले आसात. ते दाखोवपाक जातात गोंयांतल्या नगरपालिकांक. तांकां हैदराबाद धाडपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.